नमस्कार. आयच्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी आयचो दीस असो की वी कॅन कॉल and we can say that it's a new world today with Donald Trump as the president of the United States and black money changing its colors. So what are the implications? अनेक नरेंद्र मोदी सरकारान जो निर्णय घेतला तो सामान्य मनशाचेर किती परिणाम जातलो, इकॉनॉमीचेर किती परिणाम जातलो, बिझनेसमॅनांचेर किती परिणाम जातलो आणि तांचे कडेन खूप ब्लॅक मनी आहा तांचेर किती परिणाम जातलो ह्या हाजेर आमी आज ही भासाभास करतात. तीन मानेस्त आमचे पयली आसात ते म्हळ्यार क्रेडायचे अध्यक्ष नामनेचे बिल्डर देशभा प्रभुदेसाय, स्वागत तुमचे. दुसरे आसात चार्टर्ड अकाउंटंट, तांचे म्हाका दिसता कालच्यान खूप जाण वचपाक लागल्यात, ते राजेंद्र बोबे, स्वागत तुमचे. आणि तिसरे आसात गोंयचे एक नामनेचे उद्देजक आणि तांकां रिटेला भितर व्हडलें नांव आसा मॅक्सनाचे, किरीट मोगनलाल, स्वागत. राजन बाबा, सुरवात तुमचे कडच्यान करता, कारण म्हाका दिसता फाटले फुडली एक 10 दीस तुमी सामके म्हत्वाचे मनीस. कितें, हाव आर यू एनालायझिंग दीस डिसिजन, ताजो इम्पॅक्ट कितें जातलो आणि सामान्य मनशाचेर कितें जातलो आणि इकॉनॉमीचेर कितें जातलो, दोन्ही हातूंत? हे डिसिजन एकदम बरें आसा आणि गेल्या वर्स 1.5 वर्सापासून गव्हर्मेंटांच्यो वेगवेगळ्यो पॉलिसीज हाडिल्ल्यो. पयली जनधन योजना हाडली, इन्शुरन्स योजना हाडली सामान्य मनशा करता, आणि मागीर ब्लॅक मनी डिस्क्लोजर स्कीम हाडिल्ली, IDS स्कीम हाडिल्ली, ती 30 सप्टेंबराक सोंपिल्ली. तातूंत ज्याने फायदो घेवंक ना त्या सगळ्यांची हातून अडचण जातली. सामान्य मनशाक फक्त फुडले 2-3 दीस लोवर 500 सकयल नोटो, 100-50च्या नोटांची कमतरता जाणवतली. पण आनीक 3 दिसा उपरांत सगळे मार्केट सामान्य मनशाचे सुरळीत जातले, कोणाक कसलो त्रास जावचो ना. ज्यांचे कडेन इवन म्हजें म्हणणें की इवन मध्यमवर्गीय सुद्धा आसा, ज्याचे कडेन 2 लाख 4 लाख 5 लाख घरान हाडून दवरिल्ले आसा कितें लग्न कार्याक लागून, ताका कारण तो परत रिडिपॉझिट बँकेन करूं शकता आणि चेक इश्यू करूं शकता. सो सामान्य मनशाक हाचो कसलोच तोटो जावचो ना. एक 2-3 दीस मार्केटान मातशें जातले, कॅश हे जाले, 500 रुपयाच्यो नोटो घेवचे ना इमिजिएटली म्हणून, 1000चे घेवचे ना म्हणून. पण काय जाता आणि इकॉनॉमीचे विचारशी जाल्यार इकॉनॉमी खरोखरच बूम जातली, कारण 2 नंबर पयशांचे वॅट, सर्वीस टॅक्स हे गव्हर्मेंटाक मेळनाशिल्ले, किंवा इन्कम टॅक्स तर मागीर उत्पन्नाचेर मेळनाशिल्लो, ताजेर आतां मेळपाक सुरवात जातली. आणि सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे वस्तूच्यो किमती सकयल येतल्यो. तुम्ही म्हणटात की इन्फ्लेशन देंवतलें की बाबा इन्फ्लेशनाचोच मुद्दो आसा. आय कॅन डायरेक्टली गो टू यू. तुम्ही कशें करून पळयता ह्या निर्णया कडेन, शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म दोन्ही दृश्टींतल्यान? शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशनाक इतके डिफरन्स येवचो ना. इट्स मेनली इन द लॉंग टर्म वेर इन्फ्लेशन वील बी अफेक्टेड. शॉर्ट टर्म बोबे बाब म्हणटा तशें देर विल बी अ लॉट ऑफ hassles that will happen. Marketan sarko golmaal जातलो. People will try to go over what is the present situation, how to go over the present situation. Long term, yes, inflation will be affected, because हातीन पैसे इतके जर कमी आले जाल्यार inflation automatically will go down. So RBI चे benchmark आशिल्ले 5% inflation, it will undershoot that inflation growth that is there. पण आज प्रॉब्लेम आमकां तोच आसा की सामान्य मनशाक हातीन 500,000 रुपयाची जी नोटी आसता आणि तांकां डेली जे परचेस करचे पडटा तांचे कितें जातलें. आमकां मेन प्रॉब्लेम असो आयला की आज लोक येता आनी म्हणटा की अरे सगळेच पयशे घेता, 500,000ची नोट, आज बँक बंद आसा, फाल्यां करचे, तुमी कित्याक घेना? द प्रॉब्लेम आमी कित्याक घेना तो ना. प्रॉब्लेम हो आसा की इफेक्टीव फ्रॉम मिडनायट गव्हर्मेंट हॅज डिक्लेअर्ड 500 आणि 1000 रुपये करन्सी एज नॉन लिगल टेंडर. सो डिलिंग इन नॉन लिगल टेंडर मीन्स यू आर डिलिंग इन फेक नोट्स. So technically तो आमकां प्रॉब्लेम आयिल्लो आसा. तरी somewhere here and there even the local economy, the local traders are making allowances, but you cannot demand, and it's not the right way of तांचो एक मुद्दा की ही जी परिस्थिती आसा ती एक 2-3 दिसां पुरती उरतली आणि ताजी उपरांत गाडी परत रुळार येतली म्हणून. 2-3 दीस इज अ व्हेरी शॉर्ट विंडो. म्हाका दिसता ताका टायम लागतो. इट विल टेक टायम. पीपल ऑल्सो हॅव टू बी अवेअर. ते म्हणटात ते सारखे की घरान एक 5-10 लाख रुपया तुमचे आसा, यू कॅन ऑलवेज पुट इट इन टू द बँक इन अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टायम. तुमकां दिसूय दिल्या न्ही, बँकिंग डेज हॅव बीन गिवन अप टू डिसेंबर, अप टू मार्च, वेर इन यू कॅन ग्रॅज्युअली शो अँड पुट द मनी इनसायड. इशू तो ना. पण 2-3 दीस तुम्ही म्हणटा, 2-3 दिसां जावचे ना. इट इज समथिंग दॅट विल हॅव टू बी स्प्रेड ओवर टायम. तुम्ही म्हणा की दॅट इनकन्व्हिनियन्स विल बी लिटल लॉंगर, but in the long term it is beneficial. Absolutely beneficial. This is what was required. Government had given enough opportunities for people to come out with undisclosed wealth. नीज कोणाक ना,
जेणे पयशे घरा दवरल्या ताका काल रातचे न्हीद ना 100%. पूण बाकीचे हांकां सामान्य मनीस आनी आमकां इन द सोसायटी कम्युनिटी इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट. देशभाऊ सगळ्यांत महत्वाचे घटक तुम्ही आणि आम्ही तुमचे कडेन काय 5-10 लाखांचे अशी उलोवपाक शकनात. तुमचे कडेन 5 कोटी 10 कोटी 50 कोटी अशी उलोवपाचे. सो एक इम्प्रेशन जनरल आसा की सगळ्यांत चड ब्लॅक मनी जो आसतालो तो ताचे होल्डिंग सुद्दां तुगे रियल इस्टेटी भितर जाताले म्हणून. सो खरी न्हीद जी आहा ती बिल्डरांची गेलो म्हणून तुमकां दिसता काय तुमी काल सुशेगाद न्हिदले सारके? म्हणजे तोंड किंवा म्हणजे हास्य जर पळयलें जाल्यार तुका दिसता की हांव न्हिदलो ना म्हणून. एक म्हणजे गोष्ट कितें आसा प्रमोद, आज अशें जालां की कसलीय गोष्ट जर सरकारान ताजेर एक कसलोय निर्णय घेवचो, हार्श निर्णय किंवा एक कडक निर्णय घेवचो जर आसलो जाल्यार पयली दृष्टिकोन वता तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री कडेन. कारण सगळ्यांचो समज जाला की चडशी कॅश फ्लो जी आसा ती रियल इस्टेट इंडस्ट्रीक घोळटा, हो एकदम चुकीचो समज आसा. एक्चुअली कितें जालां की वॉट स्टँड गव्हर्मेंट हॅज टेकन इज अ व्हेरी गुड स्टँड. आणि खंय तरी म्हणजे सरकार आपले दृश्टीन निर्णय घेता की खंय तरी एक ब्लॅक मनी आसा जायत. सरकाराच्या दृश्टीन खंय तरी आसा ब्लॅक मनी, तो भायर काडपा खातीर कितें कितें उपाय करचे. जशें आतां किरीटबाईन सांगलें तशें सुरवातीक आनी भव्यबाबान सांगलें तशें सुरवातीक लोकांक तुमचे अकाउंट्स ओपन करात सो दॅट तुमी घरा कडेन दवरनाका, अकाउंटाक घालात. मागीर तांकां लिंक केलें काही सादारण इन्शुरन्स स्किम्स लिंक केल्यो. मागीर तांणी डिक्लेरेशन ऑफ हें केलें. आनी आतां तांणी केलां की हायर नोट्स आसात न्ही त्यो चड हातू प्रमाणात जावन तुका कॅश जे क्वांटम जो आसता तो कमी जाता. ताका लागून कदाचित 500,000ची नोटी स्टॉक करून लोकांनी दवरले आसूं शकता. तूं म्हणटा तशें कोट्यांनी रुपयांच्यो. सो हो जर पयसो खंय तरी सर्क्युलेशन हाडटलो जाल्यार सरकारान हो निर्णय घेवपाक जाय. अत्यंत येवकाराचो निर्णय आसा. आतां विशय असो आसा की इमिडिएट इफेक्ट जो आसा ताका ओवरनायट जेन्ना किरीटबाईन सांगलें तशें की रातची करन्सी बंद जाली. सो एक पॅनीक सिच्युएशन जें जालां ते पॅनीक सिच्युएशनाचेर सरकारान बँकेन इमिडिएटली ताजेर उपाय योजना काडपा जाय आनी लोकां बरोबर रावपा जाय. लोकांची गैरसोय जावं जायना. हो विशय प्रामुख्यान पयलीं घेवचो पडटलो. आनी अल्टिमेटली मोठ्या प्रमाणात कोण आसा तांकां ते व्हडलो इफेक्ट जावपाचो ना, पण बारीक प्रमाणात कोणा कडेन कॅश इन हँड आसता जशें भव्यबान सांगलें तशें कोणाचें लग्न आसा ताणें आपल्या खर्चा खातीर अकाउंटेडच पयसो तो सगळोच 500,000ची नोटी जी आसात त्यो ब्लॅकांतल्यो न्ही. तो आपलोच पयसो आपण अकाउंटा वयल्यान काडिल्लो आसता वापरपाक. तो आज अशी परिस्थिती जाली की राती ताज्या हातां पयशे आसा पूण पयशे ना अशी सकाळफुडें परिस्थिती जाली. तर ते हे पॅनिकी सिच्युएशन जावचें न्ही. तांकां थोडेशें लोकांनी एक गजाल जो तांणी मुद्दो काडलो इंटरेस्टिंग की इन्फ्लेशन बऱ्याच प्रमाणात देंवतलें. सो गोंयकारांची सदांच कंप्लेन आसता की गोंया भितर फ्लॅट घेवप आनी घर घेवप गोंयकारांकच परवडना म्हणून. लॉंग टर्म आर यू सेइंग दॅट रियल इस्टेटीची प्रायसीस ह्या मेजराक लागून कमी जावपाक शकतात? एज इट इज गेले 5-6 वर्सांक दी रियल इस्टेट इंडस्ट्री जी आसा ती खूब ऑर्गनायज जायत आयल्या. आनी आवर्जून म्हाका सांगून दिसता कारण प्रत्येक कडेन हो विशय जाता की ब्लॅक मनी आयली की रियल इस्टेट बिल्डरा कडेन आजकाल 100% पेपर व्हॅल्यूचेर फ्लॅट विकले वतात. 100% पेपर व्हॅल्यूचेर. कारण कितें आसा की लोक जो येता तो पयशे घेवन येना, तो लोन काडून येता. जो मनीस लोन काढून पैसे घेऊन येतात आणि ताजे कडेन जे मार्जिन मनी असतात ते कमीच असतात. तो एक साधारण 5-10 लाखांची आपली पुंजी किंवा 5 लाख 6 लाखांची पुंजी घेऊन येता आणि वयली जे पैसे असतात ते बँके कडल्यान येता. सो जेन्ना हे सगळेच ऑफिशियल पैसे आयिल्ले असतात तेन्ना ते ऑफिशियली आणि विथ प्रॉपर पेपर वर्कांनी जातात. म्हणजे आता एकच विषय असा की रिसेशन आशिल्ले कारणान प्रायसीस एज इट इज स्टॅग्नंट जाल्ले असतात आणि तातूंत भितर हो प्रकार जाल्ले कारणान ते प्रायसीस आनी चड वाडचे नात. आय डोंट नो की मोठ्या प्रमाणात प्रायसीस देंवपाची शक्यता खूप कमी आसा कारण ऑलरेडी जे मार्केट आसा ते खूप कमी आसा. प्रायस तुम्ही म्हणतात की वाडपाची शक्यता ना, अतोनात प्रायसीस बी वाडटा. तू म्हणटा की भयंकर म्हारग आनी तो फ्लॅट परवडचो ना अशी परिस्थिती जावची ना. ओके, स्टेबल उरतली. एक गजाल जी इम्पॉर्टंट आसा ती प्रायम मिनिस्टरान काल सांगली की तातूंतल्यान एका हातूंतल्यान तर 3 उद्दिश्ट साध्य करपाक पळयता. वन इज ऑब्वियसली ब्लॅक मनी, दुसरे इज टेररिझम आणि फेक करन्सी, आणि तिसरो जो आसा तो ड्रग्स. तातूंत मेजर ब्लॅक मनीची हें आसता. ह्या मेजरांतल्यान दीज आर 3 नाव मोठे इश्यूज विच आर ग्रॅपलिंग अवर सोसायटी फ्रॉम इयर्स. कितले सोल्युशन हाजी मेळपाक शकता? एक 50% हो प्रश्न सुट्टलो, 100% सुट्टलो, 80% सुट्टलो. विथ दिस वन स्ट्रोक ही इज एक्सपेक्टिंग टू हिट 3 बर्ड्स.
कॅन दॅट हॅपन आनी कितली प्रमाणात जावपाक शकता? की दुकानदारांक हे व्यापाऱ्यांक हेच सांगणे आसा की तुम्ही 500 आणि 1000 रुपयाचे फाल्यां नोटी घेतल्यो आणि सेल केलो, पण तो ऑफिशियल तुमचो स्टॉक आसूंक जाय. फाल्यां जसो एखादो दुकानदार आसा की 5 लाखाचो ऑफिशियल माल आसा आणि 25 लाखाचो अनऑफिशियल माल आसा, जाल्यार ताका ती हे जातली. फाल्यां इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट खंयचो डिपार्टमेंट तो बील करून जेन्ना ते पयशे बँकेक 30 डिसेंबर पर्यंत बँकेक पयशे वतले आणि बँक कशेच कितलेय पयशे घाल्यार बँक तुमकां विचारची ना हो खंयच्या दिसाची विक्री आसा आणि केन्नाची आसा म्हणून, कळ्ळें न्ही. आतां म्हणटात ऑफिशियली थोड्या जाणांनी सांगले की 8 तारखेची बिलां करा सगळी म्हणून, आजय माल विकला किंवा फाल्यां विकला, पण जशें म्हणलें अशें जालें. पण तुमी आतां दुसरो मुद्दो म्हणजे हो मुद्दाम एक लोकांच्या म्हायती करता हांव सांगता की जो वायट आणि हे आसा ऑनेस्टी हे आसा तांकां कसलो त्रास खंयच्याच एजन्सी, कारण तो जेन्ना ऑफिशियली बील करून ताचेर व्हॅट भरतलो, सर्वीस टॅक्स भरतलो, आतां हॉटेलांनी बी सर्वीस टॅक्स लागता जाल्यार वायट गव्हर्मेंट विल हे. आनी अशेंय जावचें न्ही की आतां पर्यंत हांव दिसाक 50,000चो माल विकतालो, गेल्या फुडल्या 25 दिसांत तो जर 5-25 लाखाचो सेल दाखोवंक लागलो दिसाक, जाल्यार एखाद्या ऑथॉरिटी ताका डेफिनेटली विचारतली अरे आतां पर्यंत तूं एवरेज तुजो 50,000 दिसाक सेल आसतलो, एकदम इतल्या 40 दिसाक इतलो कसो वाडलो, आनी तुजो स्टॉकूय आसूंक जाय न्ही, ऑफिशियल स्टॉक आसूंक जाय. दॅट इज वन. ताका लागून ऑटोमॅटिकली हाजे जे आसा शेवटी टेररिजमान पयसो म्हणजे कितें हवाला मार्फत येतालो, हांगासून पयसो थंय धाडप, थंयसून येतालो की हांगा ते जे आमी म्हणटा प्रोटेक्शन मनी म्हणून बी कितें कलेक्ट करताले ते पयशे खंय वापरतले ते मोठ्या प्रमाणात. आतां 1 लाख 2 लाख आतां अशें जावं येता की एखादो गुंडा आसा सांगता की बिग मनी जो ह्या असल्या बेकायदेशीर गजाली खातीर येतालो, नाव दॅट इज प्रॅक्टिकली आउट ऑफ सर्क्युलेशन. कारण खंयचोच बिझनेसमॅन तो एक्सेप्ट करचो ना. ह्या तुमकां पडटा की एक तीर 3 शिकार कितली प्रमाणा भितर हो जो उद्देश आहा ना, दॅट्स अ व्हेरी ऑनेस्ट, दॅट्स अ व्हेरी अपरायट इंटेंशन, कितली प्रमाणा भितर ते अचीव जावपाक शकता? आता ते म्हणटा न्ही 17 लाख कोटी इज दी टोटल मनी इन सर्क्युलेशन, आउट ऑफ विच 80% म्हणटा ते म्हणजे 14 लाख कोटी झाले, विच इज टुडे दी हायर डिनॉमिनेशन व्हॅल्यू. म्हणजे गव्हर्नमेंट हॅज टू रोप इन दीस 14 lakh crores. नाव दिस इज द मनी विच logistics is one issue. Secondly, how are they going to rope it in and then rationalize this money to ensure that it again goes back into the right channels? Correct. That money cannot be taken out of the market. Correct. It has to be pumped back into the market. आता terrorism, drugs, these are high flying birds. आम्ही हांगा बसून टेररिझम आणि ड्रगा बद्दल आम्ही उलोवंक शकत ना, बिकॉज तांची जी लेवलाचेर ते ऑपरेट करता इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू फॅदम. म्हणजे फाल्यां हे जे पयशे तेंच्यांनी जर 500 आणि 1000 रुपयाची नोटी दवरल्या, तांचे कडेन वेज आसतले बाय वीच दे कॅन कन्वर्ट इट इंटू दॅट न्यू 2000 रुपी नोट्स. नथिंग इज इम्पॉसिबल when you come to such high level operations. So it will curb to an extent. It will work as a deterrent, but it will not work as an eliminator. It cannot work as an eliminator because these are very, very high level operations wherein Narendra Modi can do the best he can, but still there are these mafias and cartels which are much smarter than everybody else in the world. So I'm not trying to be pessimistic. I म्हणता की it's a good move, but let us not take it as the final solution to drugs and terrorism. Okay. आणि एक पॉइंट, सॉरी जस्ट टू इंटरव्यू, तुम्ही एक पॉइंट जो म्हणलो पयली स्टार्टिंग एक अबाउट सर्क्युलेटिंग 500 आणि 1000 रुपया नोट घेवपाचे बिझनेसमॅनान आणि ते फाल्यां परां बँकेन डिपॉझिट करचे म्हणून. आय हॅव अ स्मॉल डिफरन्स इन ओपिनियन बिकॉज हांव पळयता बाय वे ऑफ एथिकल बिझनेस प्रॅक्टीस. सो हांवें पयलीं म्हणलां तशें इफ इट बिकम्स नॉन लिगल टेंडर, I do not think we have the right to accept no the scope money for today. you to accept it. No scope to accept. मागीर आज बँक बंद आशिल्ली, कालच्या दिसान हांव सेल दाखोवन फाल्यां डिपॉझिट करतलो. These are adjustments. Adjustments करूंक शकता, but it's not ethical business practice. That's the right way of doing it. Exactly. So my the only दोन्ही on this issue also, and secondly तो ताणी काढला before going to देशबाब की कोट्यांनी रुपये ताणी समजा स्टॅक करून दवरल्या. There is no loophole right now. These are the 2 points. One is the ethical part that they are saying, and secondly there is no loophole. देशबाब बरो हसता. You tell me. ना प्रॅक्टिकली सांगपाचें म्हणजे खरोच लूपहोल कांय ना. आतां जशें किरीट बाबान म्हणलां तशें हाय माफियाज आनी जे 2000 रुपया ते एक्सचेंज करून घेतले बी, पण गव्हर्मेंटान विड्रॉवलाचेर लिमीट दवरलेले आसा. हे जरी आमकां दिसले विड्रॉवलाचेर 10,000 20,000चे लिमीट आठवड्याक 20,000 वयर काडूंक मेळना. सो आनी ह्यो नव्यो नोटो नवीनच आसतलो, ताजी क्वॉन्टिटी त्या प्रमाण आसची ना. सो हे सगळे कन्वर्ट इंटू 2 नंबर हे करपाक फुडले आनी 1.5-2-3 वर्सां वतली. तोपर्यंत हे ज्यो मॉनिटरींग एजन्सीज आसा, इन्कम टॅक्स आसा, एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आसा, आनी जे आसा दे कॅन ऑलवेज ट्रॅक. तांणी आतां हे केल्लें आसा
की कोणाच्या अकाउंटाक आतां फाल्यां म्हजे कडेन 25 लाख आसा आनी हांव बँकेन म्हज्या भुरग्याच्या नांवान बायलेच्या नांवान भरपाक गेल्या नंतर 5-10 लाख भरले, ऑटोमॅटिकली तांकां नोटीस येतले 5 लाख आनी 10 लाख तुवें भरले ते खंयसून खंयचे इन्कम उदोळ्यान म्हणले तशें सडनली तुमी जम्प दाखयता जाल्यार डेफिनेटली डिपार्टमेंट वील बी आफ्टर यू, ताका लागून ते रिस्क कोणूच घेवचो ना. सेकंडली तुम्ही म्हटलं तशें लूपहोल हे जे आसा लूपहोल हातून म्हज्या दृश्टीन तरी कांयच हे लूपहोल हातून प्रायमा फेसी दिसना, फक्त एन्फोर्समेंट एजन्सीचे ऑनेस्टी आणि आतां अशें जालां न्ही आमी म्हणटा अशें ब्युरोक्रेसी किंवा पॉलिटिशियना कडेन आसा आनी फाल्यां ब्युरोक्रेसी आतां ते पयशे घेतले कशे कारण ते कॅनॉट एक्सचेंज द नोट्स, कारण ते आतां इनवॅलिड जाल्ले आसा. एज रिगार्ड्स क्रेडीट भावान म्हणल्यार अशें एथिकल बिझनेस प्रॅक्टीस हांव इतलें सांगूंक शकता, एथिक्स अँड प्रॅक्टिकॅलिटी म्हणून हांवें म्हणलें फुडले 1-2-4 दिसा सामान्य लोकांचे हे जावचे न्हय म्हणून आणि ऑनेस्ट आहे आणि हांवें म्हणून म्हणलें ऑनेस्ट बिझनेसमॅन ताचो डिक्लेअर्ड स्टॉक आसा तो ताजेर वॅट भरतलो सेल कर, जरी ती सडनली आणि खंयची स्कीम आयल्यान ती फूल प्रूफ केन्नाच आसना. म्हज्या अशें हाज्या प्रमाणे अशें दिसता अनुभवा प्रमाणे फुडल्या 2-4 दिसान गव्हर्मेंटाचे कितें कितें हे येतले पळय ताका की फुडले 10 दीस बाबा जेन्युइन हे आसा अमके पर्यंत तुमी सेल घेवं येतात, कारण 30 तारखेपर्यंत जर तो नोटी डिपॉझिट करपाची संद दिल्ली आसा जाल्यार 8 तारखेचो सेल जर म्हजो वेचूं शकता जाल्यार 9 तारखेचो सेल कित्याक genuine sale. That's a genuine question you are so saying. I cannot do. So ethics and hatun is long gap. Practicality has to be seen and especially from common man. Especially he is dealing in retailing. Correct. So day to day. सगळ्या सामान्य मनशाकडे त्यांचा संबंध आहे. आणि सेकंडली कशें जाता आज 50% जे यंग जनरेशन आसा ते क्रेडिट कार्ड आणि हातूनच पे करतात. Then there will not be a problem. There is चेकन घेवचे पडटा. दिस ही गजाल की जे 3 मेजर गोल्स दवरिल्ले टेररिझम, फेक करन्सी, ब्लॅक मनी आणि हाजो सक्सेसफुल जावपाक शकता ड्रग्साचो. सगळ्यात पयलीं तुगेले म्हगेले हास्य हाजेर कारण तुज्या मनाक तो विशय पयलीं पासून घोळटालो आनी इट्स व्हेरी करेक्ट की खंयची गोश्ट जेन्ना चेंज येता जगा भितर जावं खंय सरकार चेंज एक घडयता तेन्ना खंय तरी लूपहोल आसा काय म्हणून हो विचार सगळ्यात पयलीं की पळवाट कन्सर्न कित्याक दिसता द गोल्स आर टेररिझम and fake currency, drugs, black money. So these are high value, high money kind of. हातूंत भितर आमी 3 गोष्टी ज्यो प्रामुख्यान घेतल्यात. एक म्हणजे ब्लॅक मनी जो सरसकट कोणाय कडेन आसूं शकता हिस्प भायर अनअकाउंटेड मनी लेट अस कॉल, कारण सगळे 500 आणि 1000ची नोटी ब्लॅक न्ही पण जाचे कडेन अनअकाउंटेड पयसो आसा तो खंय तरी भायर सरपाक. दुसरो टेररिझम आणि तिसरो तांणी म्हणलें की ड्रग्स. आता हातूंत भितर तिनी हातूंत भितर मोठ्या प्रमाणात हो जो अनअकाउंटेड मनी अकाउंट जावपाची शक्यता आसा. आता आमची मजल जी आसा सादारण मनशाची कॉमन मनशाची जे जशें आमच्या भव्य बाबान आनी किरीट बाबान सांगलें तशें की ड्रग्स आनी जे टेररिझम आसा हे लेवला पर्यंत आमी उलोवप किंवा आमचे मत मांडप हें सुद्दां खुबशें चुकीचें जावंक शकता. कारण जेन्ना सरकार आनी आपले नरेंद्र मोदी सारकिल्ले जे प्रायम मिनिस्टर आसात हुशार तांणी खंय तरी विचार करून ही गोष्ट केली आसतली. कारण मुद्दम लक्षांत घेयात की प्रेस कॉन्फरन्सा वचचे पयलीं ताणें प्रामुख्यान 2 गोष्टी केल्ल्यो. एक म्हणजे सगळे हेड्स ऑफ जे पळय आर्मी हे जनरल्स प्लस सेक्युरिटी जो एडवायझर आसा नॅशनल सेक्युरिटी एडवायझर आसा तांचे कडेन ताणें बैठक घेतली. सो तांचे फाटल्यान तांगे कितें तरी हेतू आसतलो की हें खंय तरी ताजेर तुमी आळो घालपाचो. दुसरें तांणी प्रेसिडेंटाक मेळून तांकां सांगलें आनी तिसरें तांणी केलें ती कॅबिनेट जी घेवंक जाय. सो कॅबिनेट मिटींग घेवप म्हणजे सरसकट आम जनतेची सगळ्यांचें मत तुमकां कळीत करता किंवा सगळे आम जनते खातीर जे हें करता. सो 3 गोष्टी तांणी प्रामुख्यान केल्ल्यो आसात आनी ह्यो 2 गोष्टी ज्यो आसात ताजेर म्हाका दिसता व्हडलेशें भाश्य आमी करूं शकनात. पण प्रामुख्यान जनरली जे आज जे कालच्यान जे चेंज जाल्या कारण एक खंय तरी एक चेंज जाली की अतोनात आनी रातची जाल्ली आसा ती. सो सकाळ फुडें खुबशे जाणांक जांचे रिटेल जे आउटलेट्स आसात तांकां ही खुबशी त्रासदायक गोष्ट जाली. जशें किरीट बायन सांगलें तशें एसेन्शियल हें आसात हॉस्पिटल्स आसात हें खंय आसा पेशंट एडमिटेड आसात ते डिस्चार्ज जावन वचपाचे. सो पयशे तांचे कडेन खंयच्यान येतले एक तर तांणी चॅकान दिवपाचे. चॅक घरा कडेन आसात तो खंय तरी एक 50 किलोमिटराचेर आसा ताका वचून जाय तो चॅकबूक हाडपाचें ताजे कडेन जायना. सो आयच्या दिसाक ही खंय तरी मातशी धांवपळ मोठ्या प्रमाणात जाली आनी येणाऱ्या म्हाका दिसता की 2-3 दीस न्ही की सादारण 30-31 तारीख डिसेंबराची दिल्या तो पर्यंत ही खंय तरी धांवपळ हांगा वयर सकयल जायत उरतली. आनी एकच गोष्ट म्हाका दिसता की प्रामुख्यान सरकारान आनी रिजर्व बँकेन बँकां कडल्यान करून घेवपा जाय म्हणजे की मनीस एक कॉमन मनीस
आत्ता इनफॅक्ट ह्या डिबेटीक येवचे पयलीं आय वॉज जस्ट गोईंग थ्रू द न्यूजार एक तांणी एक क्लॅरिफिकेशन दिला. आय डोंट नो वेदर इट इज ऑफिशियली डिक्लेअर्ड ऑर नॉट की those people who do not come under ambient of income tax, जे इन्कम टॅक्स बननात ते 2.5 लाखां सकल बायलो हाऊस वायफ्स असतात कोणी असतात. कारण कितें आसता की घरांक हाऊस वायफ्स युजली कोणी आसूं ती मागीर की ताका आपली म्हणून एक पुंजी खंय तरी सांठोवन दवरपाची आसता. ती सांठोवन दवरलेली पुंजी 2.5 लाख पर्यंत सुद्दां असली दे कॅन स्ट्रेट गो टू द बँक. ताणें एक फॉर्म दिल्लो आसा. त्या फॉर्माचेर तांणी क्लियर बरयलां की तांचें आयडेंटिफिकेशन दिवपाचें कितली नोटी 500च्या 1000च्यो आसात आनी त्यो थंय टोटल बरोवपाची 2.5 लाख पर्यंत. कारण दे डू नॉट कम अंडर द एम्बियंट ऑफ द टॅक्स. तो तांणी व्हरून डिपॉझिट करूं शकता आनी तांकां कटकट जायनासतना तितले नवी नोटी जावं एक्सचेंज नोटी मेळटल्यो. म्हणजे आतां भोयबाबान सांगलें तशें की येणाऱ्या काळाक थोडीशी तब्दिली करून ह्यो गोष्टी जाग्यार उडोवच्यो पडटल्यो. बट यू आर सेइंग एसेंशियली द बेसिक मोटिव्ह आणि इंटेंशन इज गुड, व्हेरी गुड. कारण कितें आसा की येता त्या वर्साक 2017 सालाक डेफिनेटली लॉट ऑफ गुड चेंजीस वील कम. आनी प्रत्येक बिझनेसाक इट वील कम एन ऑर्गनायज्ड बिझनेस. आनी जेन्ना ऑर्गनायज्ड बिझनेस जाता आनी म्हाका एक जबाबदारी, हांव बिझनेस करता तेन्ना म्हाका जबाबदारी की सरकाराचे अमके पयशे ते भरपा जाय, हांवें म्हजे जोडीचे अमके पयशे भरपा जाय, अमक्या पद्दतीन हांवें ते इन्कम टॅक्साक दाखोवपा जाय. ही जी ऑर्गनायज्ड जर पद्दत तर जाली जाल्यार म्हाका दिसता आमचे येणारे पिढीक आनी हांकां तांकां हे खूब उपयोगा पडूंक शकता. एक मुद्दो सगळ्यांनी उपस्थित केला तो म्हळ्यार 2000 रुपयाची नोट इश्यू करपाचो. वॉट इज द इंटेंशन? कारण इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हाय व्हॅल्यू करन्सी विच इज अल्टिमेटली बिकमिंग सामके द कॅरियर ऑफ ब्लॅक मनी तशी, जाल्यार ताज्या की हाय व्हॅल्यूची करन्सी इश्यू करपा फाटलें लॉजीक कितें आनी ताजो कितें फायदो आनी कितें लुकसाण? ताजे फाटली लॉजीक कितें तें खरंच म्हाका एक समजूंक ना. पण एट द सेम टायम आज पैशाचो व्हॅल्यू इतलो कमी जाल्लो आसा. प्रत्येक वेळेस 100 रुपयाच्यो नोटी आनी आमच्या ह्याच्यामध्ये विलेज हातून किंवा एग्रीकल्चर हातून बी सेक्टरान ती पेपर इकॉनॉमी येवपाक, क्रेडीट कार्ड इकॉनॉमी येवपाक, प्लास्टीक इकॉनॉमी हे सगळें अजुनूय खूब वेळ लागतलो. म्हणजे आनीक 2-4 वर्सां सहज म्हणजे मोठ्या प्रमाणात. कारण आतां हल्लीच आमी गेल्या 6 म्हयन्या पासून पेटीएम करो सो आमी पळयता. म्हणजे तुमी टॅक्सीवाल्याक सो पेटीएम केले, बिल दिलें. सो ताज्या फाटलें एक आसा की जेन्युइनली इट कॅन बी यूज अशें आसूं. आनी खरेंच आतां जशें म्हणलें अशें लग्नाक म्हाका खंय घेवन वचपाक जाय पयशे कॅश अननोन हाजेर ते गांवना थंय वता आसतना बाबा थंय तो कोण म्हाका वळखना किंवा चॅक घेना किंवा हांव हांगासून बेळगांव कितें खरेदी करपाक गेलो जाल्यार ते म्हजे ऑफिशियल 2000 रुपया दिवं येता. पण त्या फाटल्यान अशी एक काल न्यूज चलताली की आतां तुमी म्हणशात की 1000 गेलो लोक 2000 बरेच जाले स्टॅक करपाक. पण अशी एक न्यूज चलताली आनी आजूय ती व्हॉट्सॅपाचेर चलता की ह्या नव्या नोटींक की चिप्स असतात कळ्ळें न्ही 500 आणि 2000च्या. सो फाल्यां कोणी घरान आपले दॅट इज नॉट व्हेरीफाईड and a chip cannot run without power. नाही whatever that's basic science. जे कितें आसतात ते म्हणजे सम प्रोटेक्टिव्ह मेजर्स आर बीइंग थॉट म्हणजे आताच्या टेक्नॉलॉजीन कितें हे ना म्हणजे जातले इमिजिएटली जावचे. आनी जशें तुमकां म्हणलें अशें न्ही फुडल्या वर्स 1.5 वर्सां भितर तर ब्लॅक मनी जनरेशन जावपाक खूप अडचणी खूप आसतात. एक गजाल कॉन्ट्राडिक्टरी दिसता. 2000 रुपयाचे हाय व्हॅल्यू नोट इश्यू करप आनी अल्टिमेटली 500ची आनी 1000ची हें करप. हाऊ डू यू लुक एट इट? तातूंत एक आसा 2000 केल्या दे मे बी वॉन्टिंग टू जस्टिफाय द कॉस्ट बिकॉज द नोट इज नाव मोर एडवान्स्ड. तेंच्यांनी ती चीप घातल्या म्हणटा ते नाल्यार देर बी अदर सिक्युरिटी फिचर्स विच हॅव गॉन इन टू द नोट. नाव टू जस्टिफाय दॅट एडिशनल कॉस्ट दे मे हॅव डन हायर value denomination note. Again the value of money has come down. So this is the possible excuse that or the reason I can think of why they have gone in for a 2000 rupee note rather than a 1000 rupee note. This is one of the reasons. दूसरे the important thing is देशभा will understand. दोतोरान सर्जरी केली की ना दुसरे से येऊन तो दोतोर एक्सप्लेन करता न्ही तुमकां. ही एक्चुअली काउन्सिल्स यू, ही एडवायजीस यू जस्ट सो दॅट पॅनिक सिच्युएशन इज नॉट क्रिएटेड. आज तें जालें ना. काल सर्जिकल स्ट्रायक केलो, आज देर इज कंप्लीट डार्कनेस. म्हणजे पीपल आर नॉट अवेअर and non-awareness is what creates this kind of chaos. If people are made more aware, then you are feeling that there will be so many आम्ही सगळे प्लॅन केला. Suddenly we decide हे प्लॅन करून जाय आशिल्ले न्ही. So that people know that we don't have to panic and come and fight with shopkeepers or fight with petrol pump owners or put the hospitals in an issue. तुमकां दिसता हे कॉन्ट्राडिक्शन हे दिसता 2000 आणि 1000चे or you are saying it is absolutely necessary? Absolutely ना. एक विषय असं म्हणजे सरकार जेन्ना नोट काडटा
ते नोट काढून सरकार थोडेच सांगतो तुका की तू ब्लॅक मनी करून दवर म्हणून. इट इज द कन्व्हिनियन्स वॉट गव्हर्नमेंट वॉन्ट्स टू गिव्ह इट टू यू, कॅरिंग कन्व्हिनियन्स. आज कितें जालां की आतां बाबान सांगलें जावन हाजें किरीट बाबान सांगलें तशें की प्लास्टीक मनी हो खूब कांय वर्सां पयलीं आमकां खबर नाशिल्लें. आतां आमचे जे भुरगे आसात ते सगळे ऑनलायन प्लास्टीक मनी जावं मोबायलाचेर म्हणजे अकाउंटेड मनी करतात. तशें कॅरिंग मनी आतां फाल्यां आमी 1000ची नोट काडली आनी 500ची समज दवरलेली आनी 100 दवरलेली तूं कॅरी कसो करतलो. सो गव्हर्नमेंट तुका एक सोय करता. हाजो अर्थ असो न्ही की 2000ची मेळ्ळी म्हणून तुवें फाल्यां स्टॉक करून दवरचो आनी ब्लॅक मनी करचो असो विशय जायना. कित्याक काही काळा पयलीं म्हाका याद जाता अशें म्हजे भुरगेपणांतल्यान इंदिरा गांधीन केल्लें हें, मोरारजी देसायान केल्लें. तेन्ना 5000ची आनी 10,000ची नोटी आशिल्ल्यो. त्यो नोटी काडून दवरून मागीर परत इंट्रोड्यूस केले ताणें 500,000ची नोटी सुद्दां इंट्रोड्यूस केल्ले. तेन्ना अशी इंट्रोड्यूस केल्ले नाशिल्ली की तुमी ब्लॅक मनी करा म्हणून. इट इज ओनली कन्व्हिनियन्स वॉट गव्हर्नमेंट वॉन्ट्स टू गिव्ह. प्लस एडिशनली आतां बाबान सांगलें तशें एखादी टॅक्नॉलॉजी एडवान्स्ड आशिल्ल्या कारणान तांकां कितें चीप आसूं शकता, कितें आतां सर्क्युलेट जाता वॉट्सॅपाचेर सर्क्युलेट. इनफॅक्ट तुका सांगपा म्हणलें जाल्यार ते खऱ्यासूच फोटा सुद्दांतल्यान भंय निर्माण जाता जाल्यार बरी गजाल. म्हाका म्हज्या स्टाफाक सुद्दां सकाळीं थोडेशें इन्स्ट्रक्शन दिवपाक त्रास जाले की 1-2 स्टाफांनी सर तें खरें काय म्हणून चालू ताणें प्रश्न केलो. कारण वॉट्सॅपाचेर अशी गोश्टी जातात. पण तांकां सांगलें की आमचे प्रायम मिनिस्टरानच तें अनावन्स केल्लें आसा. बातमी आयकुपा जाय, बातम्यांतल्यान कळ्ळें. ऑफकोर्स देन वी हॅड टू ब्रीफ देम अप. सो एब्सोल्युटली म्हाका दिसना की हातूंत कॉन्ट्रडिक्शन ना. तांणी सोय केली ती की तुम्ही 1000 काडली आयदर दे शूड हॅव गॉन फॉर 1000 रुपी नोट अगेन लायक 500ची केली तशी रिन्यू करून करपाची. दे थॉट ऑफ दॅट लेट अस गो फॉर अ हायर नोट सो दॅट इट बिकम्स इजियर. तू बॉल्सां 2च नोटी घालून व्हरू शकता. एक म्हाका लास्ट राजन बाबा ह्या सगळ्या हातूंत भितर should this exercise be carried out regularly, maybe once in a year, twice in a year, 3 times in a year? कारण ultimately तुम्ही म्हणता after a certain period of time automatically unaccounted income generate जाता. Should any government, I am not only saying Narendra Modi government, should think about doing this exercise periodically. That should be the norm and it will help. It has to be done and it will be done. कारण आता जाला कितें गव्हर्नमेंटाक आज जे वेलफेअर स्कीम आसा, आज 7th पे कमिशनाचो हे आसा, हे करपाक पैसे जाय आनी ते ऑफिशियल पैसे जो पर्यंत भितर येना तो पर्यंत कशें सब इवेजन मास केले जाले जाल्यार ताका लागून तांकां आनी म्हणून हांव म्हणलें अशें हे स्कीम हे केल्या खरें. आतां इम्प्लिमेंटींग एजन्सी ज्यो आसा तांणी सुद्दां म्हणून आतां सांगलें जाता. आनी हल्ली सुद्दां इन्कम टॅक्स वाले बी तांचे कडेन 10 लाख कोणाचे डिपॉझिट आसा, 15 लाख कोण इवन नॅशनलायज बँकेन तांचे कडेन इन्फॉर्मेशन वता आनी लेटर येता लोकांक. सो आतां कोणेच अशें समज हांव फॉर्म 15H दिलो किंवा सोसायटीन आतां तुमी पळयलें डिस्क्लोजर स्किमेच्या वेळार कितल्याच्याच क्रेडीट सोसायटीनी आसलेलो 250 कोटी गोंयान जवळ भायर पडलो हे कळ्ळें. सो हाका लागून हे करचेच पडटले. देयर इज नो अदर ऑप्शन टू द गव्हर्नमेंट. सर तुमकां दिसता की पिरियडिकली दिस एक्सरसाइज शुड बी कॅरीड आउट? इम्पॅक्ट विल नॉट बी देयर. माय ओपिनियन इज इट बिकम्स व्हेरी प्रेडिक्टेबल. एकदा प्रेडिक्टेबिलिटी आयली भितर मीन्स पीपल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग, स्टार्ट अंडरस्टँडिंग. नो डाउट इट मे रॅशनलायज, बोबेबा म्हणटा इट विल रॅशनलायज, बट जो शॉक आणि ऑ म्हणटा न्ही that will not happen. That element of surprise will be out of equation. It will give people an opportunity. You will support such a move periodically doing it? Periodically करप शक्यच जावचें ना. कारण सर्क्युलेशन आशिल्ले पयशे कितें करतलो अशें दांदळ जायत उरतली. एक म्हणजे कितें सरकारान मोठ्या प्रमाणात जशें अवेअरनेस चालू केल्लें आसा तशें आमी कॉर्पोरेट लेवलाचेर चालू करपाक जाय. जनरल पब्लीक लेवलाचेर तुमची मिडियांतल्यान तुमी चालू करपाक जाय की हळू अकाउंटेड पैसो, ऑर्गनायज्ड पैसो बँकेक चॅकान दिवपाचे, ऑनलायन करपाचे, RTGS करपाचे, हो जो प्रकार हळूहळू जो चालू जावपाक लागलो जाल्यार की हो प्रकार करपाची व्हडलीशी गरज आसना. देयर विल बी नो फ्लो ऑफ ब्लॅक मनी at all. So it is ultimately the kind of culture that we need to develop where everything that plastic money and accounted money comes into the system completely. हांव इतल्याचें जाणा म्हाका दिसता खूब प्रश्न आशिल्ले लोकांनी तकले भितर आनी एक अशी 3 तज्ञांक बसल्यात जाणी मॅक्झिमम प्रश्नांची उत्तरां दिल्यात. सगळ्यांचे म्हणणें एकच आसा की अल्टिमेटली 3-4 दिसांची जरी इनकन्विनियन्स जालें इन लॉंग टर्म it should benefit everybody. It should benefit common man, it should benefit economy and it should benefit the country. ते जर जाता जाल्यार म्हाका दिसता एक प्रामाणीक नागरीक म्हणून 3-4 दीस त्रास सोंसपाक कोणाची हरकत ना. पण जे डिझायर्ड रिजल्ट्स आसात ते हातूंतल्यान येवपाक जाय. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आयले म्हाका दिसता इतली बरे तरेन आज म्हाका दिसता गोंयकाराक सारकें कोंकणींतल्यान सामकें सोंपे भाशे भितर कळटलें. द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ इट ती मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.